आता खबरो विस्तारान। शुक्रारा दनपारां 2:13 मांडवीच्या तिसऱ्या पुलाक उजो पेटलो म्हण अग्निशामक दळाक कॉल आयिल्ले। सुमार 20 मिनटांनी अग्निशामक दळान उज्याचेर नियंत्रण हाडलें। मनीसजिणेक कांय हानी जाल्ली ना। असल्यो घडणुको परत घडच्यो न्हय म्हण GSIDCन कंत्राटदारा कडेन रिपोर्ट मागला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। दनपारां 2:13 आमकां कॉल आयले की म्हणजे न्यू बांडे ब्रिज आहा तेच्या व्हडलो पूल आहा तेचेर उजो पेटला म्हणून। सो रोखडीच आमी गाडी टर्न आवट केली जाल्यार पळयता जाल्यार थंय पावले जाल्यार व्हडलो फ्लेम आशिल्लो। सो आदलो पोन्न ब्रिज आहा तेच्या वचून आमी गाडयेनसून फायर फायटींग केला। डिस्टन्स चड रेंज चड पळय आशिल्ले त्या खातीर आमी मॉनिटर वयर मॉनिटर आसा गाडयेर तो मॉनिटर यूज केला आनी तितून आमी वाऱ्याचे वायर यूज करून उपयोग घेवन आमी ते सारके एक्झॅक्ट पॉयंटार आमी उजो मारलो। उज्याचेर फायराचेर मारून आमी एक्सटिंग्विशर फायर केला। सो उजो पालयलो 4 जाण मनीस आशिल्ले तीग 4 जाण आमकां दिसताले ते बोवाळ मारताले थंयच्यान वयल्यान। सो तेच्या नंतर आमच्या स्टाफानूय बरें काम करून सारको उजो पालयलो। कितलो टायम लागलो पालोवपाक? ती साधारण 20 मिनटां लागली पालोवपाक। कितें कॅज्युअलिटी आहा कोणाक? कॅज्युअलिटी सद्या तरी कॅज्युअलिटी कांय ना। आनी कितें लॉस पीस कितें? कॅज्युअलिटी लॉस काय ना पण वयर कितें एक्झॅक्ट लॉस आहा ते आमचे सुपीरियर आहा तेंच्यांनी वर वचून चॅक केल्लेले आहा ते तुमकां डिटेल कितें लॉसीस आहा ते सांगतले